गीत घेऊया पेज 14 A27. सगळी तुम्ही राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन करत, कुशलकायेन करत. सगळी तुम्ही पोजानो देवाक शाबासकी दिया. सगळी तुम्ही पोजानो देवाक शाबासकी दिया. आमचो ताणे मोग केलो तो खूद बरो तगलो. परमेश्वराची स्तुती सदां खातीर उरपाची. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान खेरीत भाशेन आपल्या खासगी मागणेन पासत इंतेन्सवा पासत मागता कृष्ण ताचे हे इंतेन्सव ह्या मिसा बलिदान उगडास धरून देवाची शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आसूं म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच ते मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी बाब साहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आम्हा समेस्तांची इंतेन सवा मनान आसात ते सगळे देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी जिवंक फावो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आयची वाचपा आमकां सर्वेस्पोर देवाची जी कृपा मेळ्ळली आसा ते पासत आमकां सदांच तो उगडास आमच्या जिवितान दवरून तो आमचे जिवितान सदांच आसा आनी वावुरता म्हूण ते पासत बरे भाशेन आमकां जी वाट दाखयलेली आसा ते वाटेर चलूंक म्हूण आमकां आपयता. पूण बरेच फावट आमी वेगवेगळे दिशेनी म्हूण वेता, आमची वाट चुकता, काळोखान म्हूण आमी रावता आनी त्याच वरवीं सर्वेस्पोर देवा सरशिले आमी पयस म्हूण वेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान जी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागयोन सदांच सांगपाक मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा बागीवून स्कॉलस्टिका तुजे आकवारीचो उगडास आयज आमी समोर रमता. तिची देख घेवन विश्वासी मागणेन तुजे लागीं निरंतरी एकवटान रावूंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भावा भयणींची सेवे करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे घोटाय आमकां दी. आनी एक दीस सासणाच्या सुखान आमी तुका एकवट कर. तुज्या मोगान आमकां बागून दवर हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकां वेले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान प्रितूम अंतराळ रचली. प्रितुमेर कसलींच रानवटी जिलकुटां नासली आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किर्लूंक नासलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो
एक वाळ वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगळी जमनी शिमटालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक बाग लायलो. तातूंत ताणें आपणे रचलेल्या मनशांक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेची पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किर्लोशी केली. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रावंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाच्या बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलोले सगळे रुखाची फळां तुज्यान खावंक येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दिता रुखाचें फळ मात खावंक न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसा तूं मरतलोय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सोदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दाम, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुळींत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. जेजू, तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संवसार कलोली कर. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. नव्यान लोकांक आपूण जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलेक कितेंच ताचे भितर वचूंक ताका मेळो करिशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळ्यो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सोडून घरांत भितर येतूच ताच्या शिश्यांनी ही ओपारी विशयी ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले म्हूण. भायले कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करिशें ना. तें ताच्या काळजान रिगोना. तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पांय खाला पडटा म्हूण तुमी समजनात. आनी ताणें तांकां म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळ्यो करतात. भितर तावन मनशाच्या काळजान
भायर सरतात ते हे वायट चिंतनां, पोजडपण, चोऱ्यो, खुणां, पोतवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकिरेपण, कामचार, निर्दुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितरतावन येतात आनी मनशाक मेळ्यो करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जेजू थंय हजीर आसलेल्या सगळ्या मनशांक उगडास करून म्हूण दिता. कित्याक ते एके भाशेन दुबावान म्हूण पडलेले आसले. कितें म्हूण खरेंच बरें आनी कितें म्हूण वायट हें चिंत्ताले. कितें खाल्ल्यार मनीस एके भाशेन मोजिसा वरवीं मेळिल्ल्यो आज्ञा पाळिनासतना देवा विरोध वेता म्हूण ते चिंत्ताले. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू तांकां म्हत्वाचे एक शिकवण म्हूण दिता. खरेंच ह्यो ज्यो वायट चिंतनां आनी वायट जे वाटेन आमी वेता त्यो खंयच्यान म्हूण आमचे भितर म्हूण सरतात. खरेंच आमी दुसऱ्यांच्या जिवितार नदर घालता. एक ल्हानसो भुरगो जेन्ना जल्माक म्हूण येता, ल्हानपणा वरवीं तो केन्नाच वायट चिंतिना. पूण ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमी जे एक्सपिरियन्स करता, आमी जे कितें पळयता, आमच्या दोळ्यांनी आनी कानांनी आमी आयकता, ते थोडे वस्तू आमी आमच्या काळजान रिगून म्हूण दवरता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू उगडास करून म्हूण दिता. आमी जे खाता पियेता ते वरवीं आमी वायट जायना. पूण ज्यो उतरां आमचे तोंडांतसून भायर सरतात, मनशांक दुखयतात, मनशांक एके भाशेन कालतीपणान म्हूण आमी उडयता, त्यो सगळ्यो आमकां वायट करतात. आनी त्याच वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता. पूण जर तर आमकां सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक म्हूण जाय, तर देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी समजून तें कितें म्हूण आमकां शिकवण दिता, कितें म्हूण सांगोंक सोदता, तें आमी सदांच कान दिवन आयकोंक जाय. आनी तें जायचे शुभ वर्तमानान पूण जेजू जे थंय हजीर आसलेले फारिसेव, महायाज्ञीक आनी सगळ्यांक म्हणटा, जांकां कान आसात तांच्यांनी आयकचें. आमी बरेच फावट भायल्यांनी आमी आयकता, पळयता, पूण आमच्या अंतस्करणांतसून जो आवाज आमकां सदांच बरे वाटेन फुडें व्हरूंक म्हूण दाखयता आनी आमकां सांगता, तो आवाज आमी केन्नाच आयकना. ते पासत सदांच जेन्ना आमी मागणी करता, मागणे वरवीं कितें बरें कितें वायट आमकां स्पश्ट म्हूण दिश्टी पडटा. आनी तें जर आमी सदांच मानून घेता, तर आमच्यान पूण भितरल्यान नितळ निर्मळ मनान काळजान आमच्यान आमचें जिवीत जीव म्हूण जाता. भाग्यवंत स्कॉलस्टिका ती खरेंच म्हत्वाची जिवितान तें एके भाशेन फुडें म्हूण सरली. तेचे आदी बायल्यो म्हत्वाची जिवितान आसना आसलीत. भागवंत बेनेडिक्टन रूल जे जावन आसले, ते रूल आपले जिवितान घेवन म्हत्वाची जिवितान ते भितर म्हूण सरली. त्याच भाशेन जेजू जसो खालती जावन मनशांक वाट दाखयली, तशेंच सदांच मनशांक तेच खालतेपणान रावूंक जिवंक ती सदांच म्हूण शिकयताली. तर आयच्या ह्या भाग्यवंत सांताची विणवणेन सदांच आमच्या जिवितान जेजूची उतरां घेवन तेच वरवीं खालतेपणान आमी सदांच दुसऱ्यांक आपूण देवाचो मोग दाखोवंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पेसपिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी सोदून काडलेली वॅक्सीन जी मेळ्ळा ते वरवीं आम्हा समेस्तांक ताची कृपा फावो जावंक म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 45 C39.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक चरवेसपोर मानून घेवन प्रार्थुया. भोव कोणवळ्या बापा, पोन्न्या मनशांचो नाश करून बागेवून स्कॉलस्टिकान तुजे सारकी नवी रोचना कुशीन उपजयली. तुवें आमच्या दोळे मुखार दवरलेली तिच्या ह्या परबे दिसा फावो तो मान ह्या बलिदाना वरवीं आमी तुका भेटयता. ती मानून तुजे मुखार विनोम तोरीन काळजान आमी घेता. जेजूचे जिवान आमकां भरून आमकांय नवी कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुजे विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां लोपच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमचे दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूता भक्ता संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोळबराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हून सोर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. हून सोर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रक्ता. तुझे पूर्ण जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आदरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवर मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, बागेवंत धर्मदुता, बागेवंत स्कॉलस्टिका आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातान, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेची जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज 59, D22.
प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, आमचे अशक्तायेक तूं गोठायेचे अकोत म्हण दिताय. तुजे पुताची कूड आनी रगत जशे ह्या जेवणा सवे आमी घेतला भागिवून स्कॉलास्टिकाचे म्हत्वाशी बेसाचे जिवितान तुजे विश्वाशी धरून तुवें सपूर्ण केली. तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बळान आमच्या जण एकल्या बेसांच्या जिवितान तुका विश्वासी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 208 T13.